ओ तुझी माय आंतरुणार आसा. तू तुझे मायक आंधार मारून हाड वो हात गाड्यार घालून हाड. पूण फाल्यां सकाळीं 8 वरांचेर तुझे मायक प्रिन्सिपलाच्या ऑफिसान हाड. हांव मार्क सिल्वा तुमकां सगल्यांक मायमोगाचो येवकार करता. म्हाज्या खऱ्यापडीन जाचें नांव गजाली मोज्या वांगडा. आयज आमचे मदें एक तरणाटो आसा 21 years. ताचें नांव मीच सगळ्यात पळयात कोण पळयतो. वेलकम आमच्या शोवार. ताचें नांव गजाली आमच्या वांगडा. हो जावन आसा गोंयच्या आवाजाचो फर्स्ट विनर आनी फिलीप आनी सुक्रिनाचो चेडो प्रिन्सिपल. आमच्या शोवाचेर तुका आमी वेलकम म्हणटा. वच काय सो प्रिन्सिपल, तूं जाणा आसतलो आमच्यो लेआउट ह्या कार्यावळीचो. सो आमी भासाभास करतले आनी मागीर थोडे गेम्सूय घेतले. पयलो क्वेश्चन तुका प्रिन्सिपल बाब, वेन यू स्टार्टेड युअर करियर इन थिएटर, पयलो तुजो करियर ह्या थिएटरान केन्ना स्टार्ट केलो? थिएटरान करियर म्हणल्यार पयलो हांव म्हज्या डॅडीच्या फिलीप देवल्ली ताच्या व्हिडिओ फिल्मान हांवें काम केलां. ल्हान आसलो हांव, जातलो 8 वर्सांचे पिरायेर पयलो हांव एक्टींग केलें डॅडीच्या व्हिडिओ फिल्मान कॉमर्स आसोपाय. ताचे उपरांत नवें जिवीत, मागीर तांबडी माती आनी गोरकान सोदना, हे 4 फिल्मान व्हिडिओ फिल्मान हांवें काम केलें. आनी उपरांत एक 12 वर्सांची पिरायेर कितें हांव पयलो बाल काडिल्लो डॅडीच्याच कोंकणी नाटकान, जे आमचे ओल्लिंग गांवांत देवळांत जाल्लें कोंकणी नाटक. तातूंत हांवें एक ओपनिंग म्हणलो. सो तातूंत सावन हांव त्या वाटेंतून हांव पयलो. सो तुवें फकत तियात्रूच करूं ना, पूण तुवें नाटकांय केलां? नाटकांनूय काम केलां, एक्टिंगूय केलें आनी कातारय म्हणली. आनी तुका कसले रोल आवडटा? नेगेटीव ओ कॉमेडी करता? कॉमेडी करता केन्नाय पळोवंक ना तुवें कॉमेडी करता? हांवें कॉमेडी केन्नाच करूंक ना. ताचे फाटल्यान तियात्र केले हांवें, ते कांतारां म्हणली. ताचे फाटल्यान अनिल कुमाराचो तियात्र केलो, रविना सोपले असो पयलें. मागीर JRC प्रोडक्शनाचो तियात्र केलो, वात पालोली. ताचे उपरांत म्हज्या डॅडीचो तियात्र केलो की संवसार भुरग्यांक जाय तसो. मागीर तातूंत हांवें कांतारांच म्हणली, तिनूय तियात्रान हांवें कांतारच म्हणलें. मागीर ताचे फाटल्यान तियात्र कित्याक लॉस जालो मिनिनो मारियो, जो चिल्ड्रन्स तियात्र फेस्टिवल बाय कला अकॅडमी, तातूंत सावन त्या तियात्रांसून हांवें सारको कोंकणी बालकार रोल स्टार्ट केलो. एक गरीब पोदराचो चेडो जातालो, सो तातूंत हांवें रोल केलो. ताचे उपरांत कागलूट कोन्यांनी दाखय वास्को डिकोस्टा. मागीर तातूंत सावन मिलाग्रिस्ता चांदराच्या तियात्रान म्हाका चान्स पडलो, गो टू हेल्थ तियात्र. तातूंत हांवें जायती नामनां जोडली, कांतारा म्हणून जायते शोज जाले आमचे. ताचे उपरांत मिलाग्रिस्ता चांदराचोच तियात्र सलाम तुमकां, तातूंत हांवें कांतार म्हणलें आनी एक्टिंगूय केलें. ताचे फाटल्यान मागीर पोत्तून हांव मेन मारियोच्या तियात्रान नाचलो मोगाचो गोटेर, तातूंतूय कांतार आनी एक्टिंग. धाकटो रोल आहलो, तितून हांव 3 कांतारां म्हणटालो. ताचे फाटल्यान मागीर त्या तियात्रान म्हाका पळोवन मारियो मेरिसान चूज केलो आनी ताच्या तियात्रान 100% तियात्रान हांवें म्हाका सारको मेजर रोल फर्स्ट टायम ताच्या तियात्रान व्हडलो रोल मेळ्ळो. मेजर रोल PT सराचो नेगेटीव रोल हांवें केलो. हय, सो त्या तियात्रान हांवें जायते नांव जोडलें, लोकांनी जायतो मानून घेतलो म्हाका. हय, थोडो लोक रागारूय जालो म्हजो रोल पळोवन, उतराय आयकली लोकांची, बट जायत्या लोकांनी मानून घेतलो त्या रोलान. पूण जेन्ना तुका लोकांनी तुका वायट उतरांनी पाचारलो तेन्ना तुका कशें कितें भोगलें आनी तुवें कशें रिएक्ट केलें? पळय, म्हाका वायट दिसोंक ना. लोकांक राग येयलो म्हणटूच म्हजो रोल बरो जालो. म्हाका म्हजे सिनियर्सांनी, जे सिनियर्स एक्टर जाल्ले, कित्याक आमच्या ग्रुपान आसली तियात्रिस्तांची भुरगीं, सो तांची मामी डॅडी तेमी सगल्यांनी म्हणलें म्हाका की लोक तुजे रागार जाता म्हणजे तुजो रोल बरो जालो, लोकांक राग येता म्हणजे तुजो रोल बरो जालो. कित्याक लोकांक म्हजी वीट येताली सारकी, हांव एक भुरग्याक त्रास भोगतालो. सो तितून म्हाका लोकांनी मानून घेतलो. ताचे उपरांत मारियो मिल्साचोच तियात्र भुरगीं, तातूंतूय हांवें रोल केलो, नेगेटीव रोल केलो.
थिंगासूनय लोकांनी जायतो मानून घेतलो आनी ताचे उपरांत आमी जायते तियात्र केले लायक गूड बाय बाबा बाय रिन्यू गोन्साल्वेस, मागीर दोगूय बदमास बाय सामल कारवालो ताचे तियात्रान रिप्लेसमेंट केल्लो. हय. आनी आतां लंडनाकूय दोगूय बदमास तुवें केला न्हू, हय कातरां म्हटलें. हय पयले फावटी लंडनाक हांवें कातार म्हणलो. आतां आमकां त्याच तियात्राचे 2 वडी म्हणून दाखयतलो. ओके. मोगे हूं तोरे विचित्र माणे ताचो काडूंक जायना ताव, मोगाचे जिवीत आनीच जाल्यार पेकतात केदे व्हडले गांव, कुडीचे आशेन थोडी मोगान पडटा हो मोगाचो कोट्टोसो भाव, सुदू पिडेन तोशेच भोलायकेन मोक्षी कोयता करूंक पाटलाव, जॅकलीन नांवाचे सोबीत चेडूं एकटीच तूं एका गरीब कुटुंबान, जल्मांतान ते बाबडे कुड्डे रोडो फुटयले म्हणून नशिबान, फुडार आपलो कितें जातलो कोटी चिंतना घोवताली मनान, संसाराची सुरोबाय पोंक सोदताले कितें निर्मिलेले गाय देवा. एकदम बरें प्रिंसिपल, बरें कातर म्हणला तुवें. प्रिंसिपल तूं म्हाका सांगशी कितें तुका एक्टिंगा आनी सिंगिंगा तुका कितें पॅशनेट, कितें पॅशनेट आहा तूं, लायक कितें तुका ओडून हाडटा? सांगचें म्हणल्यार सिंगींग आय एम मोर पॅशनेट अबाउट सिंगींग. हय. सो कातारां करपाची म्हाका चड आवड, कित्याक सुरवातेक सावन हांव कातारां करीत आयलो, मागीर म्हणटा एक्टिंगान आयला, बट सिंगींग आय एम मोर पॅशनेट अबाउट सिंगींग. आनी तुजें इन्स्पिरेशन कोण तुका इन्स्पायर करता, मोटिवेट करता? इन्स्पिरेशन आनी मोटिवेशन म्हणल्यार म्हजी मामी डॅडी, कारण दोगांय एक्टर्स आनी सिंगर्स. ऑलरेडी फिलीप देवल्ली 3 किंग्साचो ट्रूप लायक तो मेंबर आसलो किंग्स ह्या ट्रुपाचो गोंयांत. ताणें जायते तियात्र बरयले, नाचलो, एक्टिंग केला. तशीच म्हजी मामी तिवूय तियात्रान नाचले, डॅडीच्या तियात्रान जावं दुसऱ्या तियात्रिस्ताच्या तियात्रान नाचले, एक्टिंग केला. सो म्हज्यान म्हणूंक जाता तें म्हज्या रोगतान आसा. आनी तुका भाव आनी भयणी आसा? हय, म्हाका एक धाकटो भाव आसा. आनी तोय तियात्रान? तोय कोत्ता. हय, तोय दादाच्याच व्हिडिओ फिल्मांनूय ताणें एक्टिंग केला, तो कोत्ता. सो हो जावन आसा आमचो फिलीप देवोल्ली आनी सुकुरिनाचो चेडो. तुमी तांकां वळखनात जाल्यार तुमी गुगलाचेर वचून ताका सर्च करचें, कित्याक ती आसतलीच थिंगा, चड फेमस ती. आनी फिलीप देवोल्ली हो तुवें सांगला ते भशेन त्रियोचो मेंबर. सो आनी तांचो चेडो आमच्या शोवाचेर म्हणल्यार आमकां व्हडलें बाळ. तुवें सांगला ते भाशेन म्हाका दिसता तुजी फॅमिली तुका सपोर्ट करता म्हणून, पूण जायते आमचे तरणाटे आसा जे तांकां फॅमिली सपोर्ट करना. सो हाजे वयर तूं कितें म्हणूंक सोदता? हांव म्हणूंक सोदतां की समज एका भुरग्याक म्हाका आतां समज टॅलंट आसा, हांव म्हणटा रोगतानूच आसा, बट देवान दिल्लो टॅलंट. जण एक भुरग्याक ताकाय देवान दिल्लो टॅलंट आसता, जावं जे बरी तूं कॉमेडी करता, कांतारूय करता, सो तुकाय देवान टॅलंट दिल्लो आसा. तसोच जर एक भुरग्याक एक टॅलंट आसा, कोण फुटबॉल खेळटा, कांतार करता, एक्टिंग करता. आतां जे परी म्हज्या त्या फॅमिली घराब्यान एक्टिंग आसा, सिंगींग आसा, ते परी हांव म्हणूंक सोदतां की समज एक भुरग्याक जरी तर सिंगींग करपाचें वो एक्टिंग करपाची जरी तर आवड, जाल्यार भुरग्या माय बाय ताका सपोर्ट करूंक जाय. कित्याक एक फावटी आमी म्हणटात दोतोराचो चेडो दोतोरूच जावंक जाय म्हणून, बट एक फावटी तशें आसना. भुरग्याक आपली आवड आसता, ताकाय आपलें जिवीत आसा, ताणें आपल्याच्या जिवितान कितेंय करूंक जाय. तर हांव म्हणूंक सोदतां की दर एक आवय बापायन जरी तर तांच्या भुरग्यां लागीं टॅलंट आसा जाल्यार ताणें तांकां सपोर्ट करचें, एनकरेज करचें. आनी आमचे कोंकणी पालकर आतां भुरगे आतां उणे भुरगे जाय आतां. आमचे सिनियर जॅजीस पासून म्हणटात आमी आनी भुरगे जाय आतां ते कोंकणी पालकार. ह्याच हेजेर हांव तुका आनी कितें विचारूंक सोदतां. आमचे जायते प्रोफेशनल म्हणटात आमकां भुरगे जाय म्हणून, आमकां जायते आनी एक्टर न्यू कलाकार जाय म्हणून, पूण जायते फावटी जाता की कलाकारांक प्लॅटफॉर्म मेळना.
हाजे वयर तूं कितें म्हणूंक सोदता एक डायरेक्टर आसता तांकां भुरग्यांचे हितून कोणाक घेवपाक आसना सो तूं कितें म्हणूंक सोदता तेजेर होय तेवूय तुजें सारकें एक फावटी त्रास जाता भुरग्यांक प्लॅटफॉर्म मेळपाक पण आतां कितें जाल्लें आसा आतां वेरियस कॉम्पिटिशन जाता आमच्या गोंया पासून कला अकॅडमी एक कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटा लायक तियात्र कॉम्पिटिशन ए ग्रूप बी ग्रूप म्हणून आसता सो तातूंत जायते आमचे गांवचे कोण एक गांवांत बरोयणार आसता ते आपणाचे ट्रूप हाडटा सो तातूंत थोड्या भुरग्यांक ते चूज करता आपल्या गांवचे जर तूं कोण भायले पासून थोड्या भुरग्यांक चान्स मेळता एक प्लॅटफॉर्म कशें मेळता थिंगासून आमचे आतां सिनियर तियात्रिस्ट आहा तेय तियात्र पळोवपाक येता आनी सो ते तातूंतल्यान तांकां सिलेक्ट करता जावं आमचे सिंगींग कॉम्पिटिशन जाता गोंयचो आवाज सिंगींग कॉम्पिटिशन जाता तेय कॉम्पिटिशनान जायते भुरग्यांक प्लॅटफॉर्म मेळिल्ले आसा हांवें तातूंत भाग घेतला आनी जिखला सो म्हाका एक नांव कशें सो आतां न्यू ऑपॉर्च्युनिटीज येतात कॉम्पिटिशन्स जातात जावं तियात्र सो तियात्र हांव थोडे जाण चिंततात की तियात्रिस्ट भुरग्यांक हें करिनात बट म्हजें एक्सपिरियन्स म्हणल्यार सो बरें तियात्रिस्ट सिनियर आसता ते तुका सपोर्ट करतात आतां हांव पासून लंडनांत सामेलाचो तियात्र नाचला म्हाका दिसूंक ना की हांव लंडनांत आसा गो म्हणून तेणी म्हाका जायतो सपोर्ट केला एनकरेज केला ऑल द बेस्ट लायक विशीज बरो करून खातर कर आनी म्हाका हांव गोंयांतूच आसा कसो मारगांव शो नासता गोंयांत कशें दिसलां म्हाका सो आतां जायत्या भुरग्यांक चान्स मेळटा हांवूय आतां ह्याच टायमाचेर हांवूय हें म्हणूंक सोदता की जायते कलाकार सपोर्ट दितात भुरग्यांक हांव नको तूं वळखता जाल्यार टॉमी आल्फॉन्सो वो सिंगर आनी एक्टरूय आमचो तियात्रिस्ट भाव तो जायतो आमच्या भुरग्यांक सपोर्ट करता त्याच परी आरजे रॉकी लंडन उलोय कोंकणी फुलोय कोंकणी उलय लंडन फुलोय ह्या कार्यावळ तो रेडिओचेर चलयता तोय भुरग्यांक सपोर्ट करता ग्रेग कार्वालो वो आमचो लायटमॅन आनी सपोर्टर तोय भुरग्यांक सपोर्ट करता सो ह्या सगळ्या मनशांक हांव कालसांसान देव बरें करूं म्हणटा प्रिन्सिपल बाब तुजो फर्स्ट अवॉर्ड कितें आसलेलो तुका फर्स्ट अवॉर्ड खंयचो मेळ्ळो म्हजो फर्स्ट अवॉर्ड म्हणल्यार गोंयचो आवाज सिंगींग कॉम्पिटिशन फर्स्ट सिजनाक हांवें फर्स्ट प्लेस मेळ्ळो म्हाका डुएट कॅटेगरी सो ती म्हजी फर्स्ट अचिवमेंट म्हणल्यार जाता सिंगींग करियर तसो हांव आमच्या गांवांत मांडो ट्रूप आसा जावं हांव कोया मेंबर आसा वांगडी सेंट मायकल कोया ग्रूप व्हरली सो आमी जायते कॉम्पिटिशनांनी भाग घेताले लायक मांडो फेस्टिवल लायक कोया सिंगींग कॉम्पिटिशन मांडो फेस्टिवलाक आमकां 4 वर्सां सेगीत फर्स्ट प्लेस मेळ्ळें सो तेवूय म्हजे अचिवमेंट्स बट पयलो म्हजो अचिवमेंट म्हणल्यार तो गोंयचो आवाज सिंगींग कॉम्पिटिशनाचो आनी तसोच आतां म्हाका रिसंटली बेस्ट नेगेटीव रोल म्हणून मारियो मिनिसाच्या हितून म्हाका एक अवॉर्ड फावो जाला ओके आमी तुका जायते यश हांवयता हेका लागून आमी आतां हालींच लायव्ह गेलेले आनी लायव्हाचेर आमी जायते तुज्या फॅन्साक मेवलात आनी तुमच्या फॅन्सान आमकां थोडे प्रश्न धाडलात आनी तुजो पयलो प्रश्न जो तुज्या फॅनान बरयला तो असो इज देर एनी ऑब्स्टिकल्स यू फेस टू कॅरी ऑन युअर करियर तशें म्हणजे करियरान कांय जावंक ना सद्या आतां सगळें स्मुथली वता सगळ्यांनी सपोर्ट केला मामी डॅडींनी सपोर्ट केला सो सद्या कांय जावंक ना लोकांनी मानून घेतला कोणेच वायट कितें म्हणूंक ना आयज पासून आतां म्हाका एक 10 वर्सां जालीं हांव कोंकणी भांकार नाचता सो सद्या कांय जावंक ना सगळे लोकांनी बरे भशेन मानून घेतला म्हाका हांव लोकांकूय देव बरें करूं म्हणटा सद्या कांय ना आनी तुजो बेस्ट एक्टींग रोल खंयचो आसलो तुका एक रोल जो खूबच आवडला तो खंयचो रोल खूबच आवडला म्हणटा तोच हांवें पीटी सराचो रोल प्ले केल्लो बरे दिसाच्या तियात्रांत तो रोल म्हाका खूब आवडलो ओके आनी हाव डू यू टेक द रोल वीच इज सायन्ड फॉर यू तूं प्रॅक्टीस कशी करता तुका तो रोल मेवलो समज आतां तुका रोल एक पीटी सराचो तो रोल दिला तुका आतां तूं ताची तयारी कशी करता त्या रोलाक म्हाका रोल मेळ्ळे उपरांत एक वेळ आमचो डायरेक्टर मारियो मिसान आमकां तो आतां एन एग्जाम्पल रोल दिले उपरांत ताणें म्हाका तो एक्सप्लेन केलो रोल कसो आसा ताणें एक्सप्लेन केलो सांगलें कितें करून तो रोल करूंक जाय तें बरोवन खंयच्या कॅरेक्टरान कित्याक हांव तो रोल पयले फावटी करतालो
सो ताणें म्हाका तो एक्सप्लेन केलो रोल म्हणजे कसो तुजो रोल जावंक जाय. तसोच आमचो फ्रँकीन म्हाका हय. सो म्हजी मामी डॅडी लंडनाक आसता. म्हणजे मामी म्हजी घरा लायक म्हाका एकलोच प्रॅक्टीस करता. ती सदांच म्हणटा हांव तांकां केन्नाच सांगूना म्हणून कितें रोल करता तो, हांव एकलोच करता. म्हाका म्हणजे आयकता ती कितें सांगता ती म्हणटा आपणा केन्ना दाखय, केन्ना तुजें कांतार जाल्यार कांतार म्हणून दाखय. हांव केन्नाच दाखयना हांव कित्याक हांव केन्नाच म्हणून दाखयना, केन्नाय म्हजो रोल दाखयना. हांव फकत सांगता तूं पयले शोक येव, तूं म्हजो रोल पळय कसो जाला तो. सो मामी केन्ना तो मागीर पयलो शो जाला कित्याक पयलो शोन कितें नाल्यार कितें मिस्टेक जातात. सो मागीर मामी केन्ना हांव सांगता, मामी केन्नाय सांगता असो रोल आसा. सो मामी म्हजी म्हाका सांगता तो रोल कसो जावंक जाय. आनी तसोच म्हजो गॉडफादर पास्को डिकोस्टा, सो तोय म्हाका जायतो सपोर्ट करता. तोय म्हाका सांगता केन्नाय तो रोल कसो जावंक जाय. सो हांव एकलोच प्रॅक्टीस करता. डायलॉगा पयलीं बायट करता एकलोच, चलता एक वाटेन चलता वेता एकलोच प्रॅक्टीस करता. आनीक वय ते परी हांव म्हजी रोलाची तयारी करता. मागीर कॉस्ट्युम्साचें चिंतूंक जाय, खंयचे कॉस्ट्युम्स घालूंक जाय ते. आनीक मागीर उपरांत आमी प्रॅक्टीस करता आसतना कितें मिस्टेक जाता जाल्यार आमचो डायरेक्टर आमकां करेक्ट करता. आनी तुजे एक फ्रेंडान आमकां अशें सांगना तुजें नीक नेम ताका जाणा जावपाक जाय. तुजें नीक नेम कितें, घरांत कितें म्हणटात तुका? घरांत म्हणल्यार जायत्या लोकांक म्हजें नांव चड व्हड दिसता प्रनावंस करपाक, प्रिन्स वेल म्हणून. सो तशें इकडे म्हणल्यार लोक म्हाका प्रिन्सूच म्हणटात. घरानूय म्हाका आमचे फॅमिलीन म्हाका प्रिन्सूच म्हणटात. सो प्रिन्स इज माय निकनेम. ओके. आनी प्रिन्सिपल तुका युट्यूब चॅनलाचेर बीन कितें करपाची कितें आयडियाज आसा, तूं करूंक सोदता? हय, हांवें चिंतलेलें आसा की म्हजो एक युट्यूब चॅनल ओपन करून आनीक म्हजी जी हांवें कातरां आसात ती हांव रिकॉर्ड करून लोकांच्या सामने दवरूंक सोदता. सो बेगीनूच करतलो. आमी रावतात तुवें पळोवपाक. ओके, सो हातूंत आमी आमचो पयलो सेगमेंट जो क्वेश्चन एंड आन्सर राउंड काबार करुया आनी आमच्या दुसऱ्या सेगमेंटाक जो गेम राउंड तो स्टार्ट करुया. सो हो डायलॉग तुजो जावन आसा, बाय सोड ताका असलो जावूय म्हाका नाका. सो हो तुवें उदक पिवन तुज्या तोंडान उदक धरून हो डायलॉग म्हणपाक जाय. ओके, रेडी आसा? हय. उदक पिया. बाय सोड ताका असलो जावूय म्हाका नाका. व्हेरी गुड. बरे भाशेन म्हणलें तुवें. आता दुसरो डायलॉग घेऊया. सो दुसरो डायलॉग, माय म्हाका बोगोस हांव ताजो सांबाळ करूंक पावना. ओके, हे डायलॉग म्हाका दिसता हांव त्या तियोतोनीच्या तियात्रान हांव एक्टींग केल्लें तातूंतलेचे डायलॉग सारकें. हय, तातूंत हांवें एक सॅड रोल केल्लो. सो ओके, तो चेड्याचो? हय, हांव एका चेड्याचो नातू आसता. म्हजी मामी डॅडी लंडनाक आसता आनी हांव गोंयांत मजा मारता. ओके ओके. मजा मारता आनी मागीर ड्रग्साचो शिकार जावन हांव मागीर आखरेक मरता. सो ते डायलॉग हांव म्हज्या भयणीचो सांबाळ करूंक पावना एक्चुली. सो आमकां मातशें चॉक थोडो वेगळो सो प्लेस थोडी वेगळी. सो आख्खो डायलॉग बरोवंक पावना आमी. आसूं. ओके, सो उदक म्हणटा बरो व्हडलो कोट घे. हय. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. हो मातसो व्हडलो आसलो डायलॉग. हांवें म्हाजो आसो कंट्रोल केलो तरी पूण. सो आमचो दुसरो सेगमेंट जो गेम सेगमेंट खबर जालो. आतां तिसरो सेगमेंट तुजो टॅलंट. तूं तुजो टॅलंट मातशें एक धाकटेंशें एक्टींग करून दाखोवशी तुज्या फॅन्साक. एक सिरियस रोल, एक पिटी सराचो रोल करून दाखोवशी. ओके, तर म्हाका म्हजें एक्टींग दाखोवपाक तुजोय थोडो आदार. म्हाजो आदार जाव. बरें, कोणाचो रोल करपाक जाय? हांवें मारी मिस्टर पिटी सराचो रोल करतालो. सो ओके, त्या भुरग्याचो भुरग्याचो रोल. बरें बरें. ओके.
तर हांव असो फाट करून आसता. ओके सर सर म्हाका बोगोस म्हाजी मामी हातरुणाचेर आसा. ती तुका मेवपाक येवपाक जावची ना. हो तुजी माय हातरुणार आसा. तू तुजे मायक आंधार मारून हाड वो हात गाड्यार घालून हाड. पूण फाल्यां सकाळीं 8 वरांचेर तुजे मायक प्रिन्सिपलाच्या ऑफिसान हाड. प्रिन्सिपल सॉलिड एक्टिंग केली तुवें ना. प्रिन्सिपल आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक तूं कितें मेसेज दिवंक सोदता? जे परी हांवें आदीं म्हणलां की आतां आमच्या कोंकणी पालकार भुरग्यांची गरज आसा. सो हांव मागतां आमच्या तरणाट्या लागीं आतां आमचे चडशे तरणाटे फकत फेसबुकार जावं इंस्टाचेर जावं वॉट्सॅपाचेरूच आसतात. थोडे प्ले स्टेशन खेळतात. हांव म्हणून हांवूय खेळटां. हांवूय वॉट्सॅप इंस्टाग्राम युजार करता. बट जोरी तर तुमचे लागीं कादार करपाचे वो जावं एक्टींग करपाचे जोरी तर टॅलंट आसात जाल्यार तुमी फुडें येवचे. आनी फकत सिंगींग आनी एक्टिंगूच न्हू पूण म्युजिशियन जावं आमच्या तियात्रान म्युजिशियनूय वाजयतात. आतां जायते भुरगे वाजयतात. जायते तरणाटे वाजोवंक लागल्यात. सो तुमच्या भितर जोरी तो टॅलंट आसा जाल्यार तुमी फुडें येवचे आनी आमच्या कोंकणी पालक सांबाळचो आनी तांच्या पेरंट्सांनी तांकां एनकरेज करचें. प्रिन्सिपल तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हाज्या कार्यावळींतून येयलो म्हणून. जाचें नांव गजाली म्हाज्या वांगडा. आनी म्हाका तुकाय देव बरें करूं म्हणटा कारण तुवें म्हाका चूज केलो म्हणून की तुज्या चॅनलार म्हजो इंटरव्यू घेवं. तुका सो तुकाय देव बरें करूं आनी तुकाय हांव खूब हे सांबाळयता. थँक्यू. देव बरें करूं तुका. सो तुमी म्हाजे कार्यक्रम पळयतल्यांक सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हजो कार्यक्रम सदांच एवरी वीक आसतलो. हांव ट्राय करतलो एवरी वीक जायते भुरग्यांक हाडून नवे नवे तरणाट्यांक तुमच्या मुखार हाडून तांचे टॅलंट्स तुमच्या मुखार दाखोवपाक. समज तुमीय एक तरणाटो जो टॅलंट आसा जाल्यार तुमी म्हाका DM करूंक जाता इन्स्टाचेर नाजाल्यार फेसबुकाचेर. हांव तुमकां रिप्लाय करतलो आनी जाता ते परी हांव म्हाज्या शोवाचेर हाडूंक तयारी करतलो. सो देव बरें करूं. थँक्यू.